तर जशें तुमकां खबर आसा आज आमी आसात सालसेतीक मडगांव आनीक मडगांव अशें म्हणलें की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा मडगांव इज साईदत्त कामत's फेवरेट सिटी इन गोवा. पूण आज मडगांव येवपाचें कारण म्हणजे आमी सगळे मेळपा येतातच. हांव सोयऱ्याकय मेळपा येता, फ्रेंडाकय मेळपा येता, पॉलिटिशन्साकय मेळपा येता, कामा खातीर क्लायंटाकय मेळपा येता. पूण आज आमचे बरोबर आसात RGPचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार रुबट बाब परेरा. रुबट बाब, कसो चल्ला प्रचार? प्रचार एकदम बरो चल्ला आनी मोठे उर्बाय दिसता की येदो व्हडलें कार्य घेवन गोंयचें कार्य घेवन आमी मुखार वतात. आयज हें कार्य मुखार आमच्या पॉलिटिशनान व्हरोन जाल्लें पूण तेंच्यांनी बेपर पॉलिटिशनांनी व्हरपा जाय म्हणल्यार तूं पॉलिटिशन न्ही? पॉलिटिशन आहा, आम पॉलिटिशन आतां न्यू जाल्ले आहात. बट जेन्ना आम निवडून हाडलेले ते पॉलिटिशनांची आपली रिस्पॉन्सिबिलिटी करपा जाल्ली ते फेलियर जाले म्हणून आयज आमकां पॉलिटिक्सान भितर सरों पडलां. नाजाल्यार आमकांय ती उर्बा नासलोली की हे फेलियर जाले म्हणून नाजाल्यार गोंय काबार जाता. तेका लागून आमकां सांबाळूंक जाय म्हणून आमी पॉलिटिशनान भितर सरले. किती आवाज दिसता लोकांचो आनी किती ते इश्यूज आसा लोकांचे जे लोक तुमचे मुखार मांडटात आनी तुमकां सांगतात की रुबट बाब तूं एक फावटी असो दक्षिण गोंयचो खासदार जालो की हे इश्यूज आमकां तुवें सॉल्व करून दिल्ले जाय. इश्यूज म्हणटा ते जायते आहाय. इश्यू हे आमचे उमेदवार जे पळय आसलोले आतां जे पयलीं जाल्ले आहा तेंच्यांनी हे इश्यू केन्ना मांडूंकूच नाय. सो तेंचोय भार आमी घेवन वचों पडटा आनी हेज्या मुखार आहा लोकांचे इश्यू आहा ते आमकांय. सो आमगे डबल प्रेशर आहा आनी हो ही आमचो एक्सपेक्टेशन आहा म्हणटा फकत ना RGP कडेन कित्याक दोनी कडेन लोकांनी पळयलां जावं ते BJP जावं ते काँग्रेस हे दोनूय कॅन्डिडेट्स आसतात ते निवडून येयले म्हणटा MP फकत ना वचून चेरां गरम करपाचें. आतां चेर गरम करून आतां चेर थंडूस दी आनी लोकांचें काम जावं तें. आतां लोकांचें काम जातलें जाल्यार फकत RGP करतले आनी इश्यू म्हणटा जायते जावं ते म्हादईचे जावं ते कोलाचे जावं ते जॉबाचे जावं ते आमच्या लँडाचे आनी हेज्या भायर भरपूर इश्यू आहात ते आमकां मांडपाक जाय. आनी हे मांडटा जाल्यार BJP कडेन ती कापोस्ताद ना म्हणून काँग्रेसी कडेन ना. ही कापोस्ताद करता जाल्यार आमचे RGP कडेन आहा. कित्याक आमकां एग्जाम्पल सेट केला की आमचो एकूच आमदार जो पळय आहा विरेश बोरकार तो एसेंब्लीक कितकोन इश्यू मांडटा आख्खे गोंयचे ते लोकांनी पळयलां. ते कारणाक लागून लोकांचो विश्वास आमचेर आसा. लोक म्हणटात जशें हांवें उदळ भोंवता आसतना म्हाका खुबशे जाण हांगा तुमचे RGच्या सपोर्टान उलोवपी मनीस मेळ्ळे. ते म्हणटात की आमकां RG जाय. पूण लोक म्हणटात तांकां हांवें प्रश्न केल्लो ते जावं मागीर जर्नलिस्ट, बिजनेसमॅन, प्रोफेशनल्स किंवा बाकीचे थोडे लोक किंवा पॉलिटिकल एनालिस्ट RG जर निवडून आयले ते कांयच करपाक शकपानात. जर लोकसभेक आवाज करतलो जाल्यार तुका जो स्थानीक पक्ष आसा तो कोता येना, तुका एक तर काँग्रेस किंवा BJPच जाय. सो ही एक तुमकां मोठी चॅलेंज दिसना लोकांक समजावपा खातीर किंवा हाजेर तुमी हे खंयच्या हिशोबान पळयतात आनी लोकांक हाजेर तुमची मॅसेज कितें आसा? कित्याक जाणा ही हे नॅशनल पार्टी तेच काम करूं शकता म्हणटा अशें तर तो लोक म्हणटालो आनी हें इल्युजन हें लोकांच्या मदें क्रिएट करून दवरलें. बरें आहा जाल्यार आयज पासून जे पळय MP गेल्ले आहात जावं ते काँग्रेसीचे आनी BJPचे हे काँग्रेस जावं ते BJPचे हेंच्यांनी कसले इश्यू गेले आनी लोकांची कसले मुद्दे मांडलो आहा आयज पासून मांडले नॅशनल पार्टी दोनूय. सो दोनूय नॅशनल पार्टी फेलियर जाल्ले आहाय. आनी हेच ना की जो पळय सेंटरार सरकार चलयता एलायन्स नासतना सरकार चलोवपाक जायना. एलायन्स आसताच ना कितले 37 पार्टीज आहात एलायन्स पार्टी. तुमी फाल्यां निवडून येतकीर कोणा बरोबर एलायन्स करतले? म्हाका खबर आसा मनोज बाब परोबान ऑलरेडी एक स्टेटमेंट दिला. तरी सुद्दां म्हाका दिसता लोकांक परत एक फावटी तुमच्या तोंडांतल्यान आयकुपाक जाय. कारण हे गोवा टॉक्स म्हणजे गोंय उलयता आनी गोंय उलयता आसतना प्रत्येक गोंयकार उलयता आनी प्रत्येक तो गोंयकार जो हो शो पळयता तांकांय बी कळपाची काळाची गरज आसा की तुमी फाल्यां निवडून येतकीर खंयच्या पार्टेक सपोर्ट करतले किंवा खंयच्या एलायन्साक सपोर्ट करतले. सगळ्यांकूच म्हणटात BJP नाका आनी आमी म्हणटा BJP नाका. सो निवडून तर येयले जाल्यार आमी फकत NDA एलायन्स एगेन्स्ट आसतले. आमी तेंचे बरोबर आसना. मागीर तो कोणाचो गव्हर्मेंट आसूं पण आमी तेंचे बरोबर आसतले. कित्याक आमचे भाशेन जायते रिजनल पार्टी आहा. सगळे रिजनल पार्टी आहा जे पळय स्पेशली रिजनल पार्टी आसता ताका आपल्या स्टेटाचो मोग आसता आनी ते मुद्दे चड मांडटाय रादर दॅन नॅशनल पार्टीज. सो तेका लागून रिजनल पार्टीचो उमेदवार पावप चड म्हत्वाचें. तेन्ना तुजे पासून स्टेटी पासत कितें बरेंपण जातलें. आतां गोंयचेर नदर मारल्यार आमची गोंयची बरेंपण कितें जालां? दोनी काँग्रेसीचो आसलो BJPचो आसलो. एक इश्यू काडला ना. म्हादई कितें जाल्लें बरेंपण ना. कोला जालां, डबल ट्रॅकिंग जालां, जॉब्सां जालां ना. जाल्यार हे नॅशनल पार्टीचे उमेदवार आमकां निवडून कित्याक काडपाचे? तेज्या परस आमी वचून आमी तेंचे बरोबर रिजनल पार्टी बरोबर झगडोन रावन बाराबोर रावन आमचे मुद्दे मांडून आमी पूण कितें करतले बरेंपण.
ही आमची 100% गॅरंटी आयज पासून जे पळय एमपीन करून आम्ही फक्त मोदी की गॅरंटी आयकली, आज आम्ही रुबट बाब की गॅरंटी आयकतात. आणि रुबट बाब गॅरंटी दिता आसतना आनीक एक सरळ प्रश्न की तुम्ही प्रचार करतात, हो प्रचार तुम्ही सांगलो बरो चल्ला, आज तुम्ही मडगांव प्रचार करतात, आणि खंयच्यो त्यो एरियाज उरल्यात खाचे खाचेनी वचपाच्यो किंवा लोकांक मेळपाच्यो, किंवा तुम्ही खंयच्यो एरियाज कवर केल्यात आनीक लोक तुमकां, म्हाका खबर आसा तुमी ऑलरेडी उदळ सांगले की हे इश्यू लोकांले आसात, पूण बाकीच्यो आनीक कितें परिस्थिती किंवा बाकीच्यो आनीक कितें एक्टिविटीज आसात त्यो तुमकां दिसून आयल्यो की अपार्ट फ्रॉम कोल, अपार्ट फ्रॉम जॉब्स, अपार्ट फ्रॉम तुगेले बाकीचे सगळे लँड इश्यूज किंवा आमचे म्हादय, आनी खंयचे ते इश्यूज आसात जे जाग्यार पडपाक जाय. कारण हातूंत भितर कितें आसता, लोकांचो एक खंय तरी एक जो सायलंट वोटर आसता तो खुबशे तरेन खुबशे पद्दतीन जे कोण उमेदवार आसा तांकां कितें कितें सांगपाचो प्रयत्न करता. सो तुमकां कितें दिसता हाचेर? हितूक एक दिसता की हे तर मुद्दे आमी कुशीन दवरले जाल्यार जी मनशाक गोंयकाराक जी बेजीक नेसेसिटी जी पळय आहा, रोड, वॉटर आनी असली फॅसिलिटीज आसा, इवन टॉयलेट फॅसिलिटी फॉर वुमन, ही ना. ही फॅसिलिटी हे बेजीक एज लोकल लिडर्सान आहा तेंच्यान करपाक जाय आसलोली, पूण ही फॅसिलिटी दिवपाक आम मुखार वयतले कित्याक ही आम बेश्टे आतां मेळ्ळो म्हणून हांव तुका हें सांगूंक शकता. कित्याक हांव घुसला घरान घुसोन आमी गांवगिऱ्या वाठार वचून लोकांची परिस्थिती पळयल्या, लोकांच्या घरान टॉयलेट आहा, लोकांच्या घरान नो आहा, हें पळोवपाक आमकां खबर आहा, आमी पळयलां. कित्याक भाशण टकपाक नाक्यार रावन तें सगल्यां कडेन जाता, आपूण हें दितलो, आपूण तें दितलो, पूण कोणा दितलो, खंयच्या वाठारान दितलो, खंयच्या वाठारान कितें आहा आनी कितें परिस्थिती आहा ती आमकां खबर आहा. सो हितूक एसटी कमिशना, एसटी हितू पासून रिजर्वेशना पासून हें दिसून येता आयज गोंयकाराचे प्लॅटफॉर्मार एसटी म्हणटा आतांच किल्लो येयलो म्हणून लोक, हो एसटी म्हणटा सामान्य मनीस जो पळय हो पयलोसा नीज गोंयकार, पूण आयज ह्या एसटी लोकांक हेंच्यांनी फकत यूज केला वोटींग मारपाक. पूण बीजेपी म्हणटा आमी जर रिजर्वेशन दिलें एसटी खातीर, आतां ते फुडली इलेक्शनाक कळून येतले आनी ऑलरेडी आमी एसटीक एडवांटेज मेळोवन दिल्या. हे बीजेपीचे उलोवपाचे बोपके तेंकां आनी बोपक्यां दवरपाक कोणना, तेंच्यान तर दिल्लें आहा आमकां मातशें दाखोवचें, नोटिफिकेशन आमकां धाडून दिवचें, कित्याक आयज पासून तुमी बोपके मारपाक तुमकां कापाच आहात, पूण रियलिटी कितें आहा ती पेपरार तुमकां तर आहा रिजर्वेशन दिल्लें आहा आमकां दाखय, आमी स्टेटमेंट दिताय, बरें काम केलें म्हणून आमी एप्रिशिएट करताय, आमकांय उरपा बघता आमची सरकार एप्रिशिएट करपाक. फोटिंगपण आयज पासून फोटिंगपण करून करून आमकां गोंयकारांक लोकांक फोंडां घातल्यात. आनी आयज हे पावटीक हे पयले पावटी मशरूम जाल्ले भाशेन एसटी रिजर्वेशनाक हें कोत्ता रिजर्वेशन मेळोंक जाय, कित्याक 20 वर्सां जालीं. बीजेपीचें डबल इंजीन आहलोलें, काँग्रेसीचें डबल इंजीन. इलेक्शन जुमला म्हणटा तुमी? इलेक्शन जुमला आनी सरकार चलता तो जुमलाचो, आनी काँग्रेस म्हण कितें जुमला इज अ पार्ट ऑफ जुमला. हय, दोगांयन एकूच ते जुमलागिरी. आनी ह्या जुमलागिरीचेर तुमी लोक गोल मारतले म्हणटात? हे पार्टी डेफिनेट लोक सारको एन्थुजियास्टीक आहा, कित्याक लोक सामको पॅशनेटली रावल्लो आहा हे पार्टी वचून. तो शिक्को फकत ना फुटबॉलाचेर मारपाक, आनी तेंचो गोंयकारांचो पयली फावटी आवाज म्हणटा पार्लमेंटाक पावयतलो आरजीपी, आनी आरजीपी पावोवपाचें काम आनी सिस्टमाक घालपाचें काम फकत एक गोंयकाराचें, आनी गोंयकाराक जागृत करपाचें काम तें आम केलां, आनी गोंयकार जागृत जाला, रिजल्ट लोक दाखयतलो. आतां एक फावटी मोठ्यान म्हणया, उजो म्हणया काय गोल म्हणया? दोनूय म्हणपा जाय. दोनूय म्हणपा जाय. हांव म्हणना रे बाबा, तुमी म्हणा म्हणा म्हणा. उजो गोल. म्हाका उजोय लागलो ना आनी म्हजेर गोलय पडलो ना. हांव जायते जाणांचेर उजो लायता, जायते जाणांनी गोलय मारता. जालें? डन. उजो. आतां लोक कितें करतात तें पळोवपाक जाय. 7 मे 2024 थोडे दीस उरल्यात. 4 जून खूब पयस आसा, पूण रिजल्ट त्या दिसा येतलो. पूण त्या दिसाक रिजल्ट कित्याचेर येतलो? 7 मेक आमी कितें करतात ताचेरूच येतलो. वन्स अगेन ऑल द व्हेरी बेस्ट रुबट बाब. आनीक हेच जावन आसा गोवा टॉक्स, कारण गोंय उलयता, गोंयकारूय उलयता, सगळे उलयतात, आनी गोंय उमळशिकेन वाट पळयता.